मडगांव पालिकेत कर आणि शुल्कात वाढ केल्ले खातीर मडगांव आनी फातोड्डेच्या थळाव्यांनी विरोध उक्तायला। हाका लागून तांच्यांनी मडगांव पालिके भायर निशेध केल्लो। ह्या कर वाडाक लागून कायदेशीर वेवसाय करप्यांक व्हड फटको बसतलो। बेकायदेशीर वेवसाय करप्यांचेर हाचो कांय परिणाम जावचो ना म्हूण निशेध करपी उलयल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज येवपा कारण म्हणल्यार कित्याक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान एक नोटीस पब्लीश केल्ली आहा न्यूजपेपराचेर की 1 तारीख पासून रेट्स हायक करता म्हण, आनी ही नोटीस पब्लीश केल्ली आहा ऑन वेरियस रेट्स। इट इन्क्लूड्स हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर, ट्रेड लायसन्स फीज, सायन बोर्ड फीज, बर्थ सर्टिफिकेट, वेरियस थिंग्स समजला। आनी मिटिंगे जेन्ना आमी सगळ्यान पळयला व्हिडिओ पळयला, चेअरपर्सन सांगता की फक्त 20% मॅक्सिमम वाडयला म्हणटा, पण ह्या ज्या लिस्टान चेक केलं जाल्यार 20%चे एक सुद्धा कॅटेगरी ना 20% वाडयला म्हणटा। मिनिमम आहा ते 66% आणि मॅक्सिमम इवन 550% वाडोवन दाखयल्ले आहा तेणी। आतां सांगपा म्हळ्यार गोळे तेका कॅल्क्युलेटर चलना आसतलो सारको, आमकां कोणतरी एक कॅल्क्युलेटर तेका गिफ्ट करपा लायला, सो तो आमी घेवन येयला ते गिफ्ट करपाक कॅल्क्युलेटर, कित्याक त्या कॅल्क्युलेटराचेर गोडे सारकें जायना जाल्यार मातशें हेजेर करचें म्हण मंत्र दिला, खाऊंगा नहीं और खाने नहीं दूंगा। म्हाका दिसता हो मंत्र म्युनिसिपालिटी सांबाळटा दिसता। आयज आमच्या सावे बाबान जो विशय घेतला आनी त्याच्या वांगड्यांनी तो खरोखरच तोखणाय करपाचो आसा, कारण आयज सगळे कडेन टॅक्स वाडिल्लो आहा आनी वयल्यान म्युनिसिपालिटी कित्याक वाडयता, कारण कितें, हे राजकारण कितें आहा। आयज खरें म्हटल्यार म्हाका दिसता ह्याची निंदा करपाची गरज आसा, आनी जो पर्यंत हो टॅक्स सारको जायना तो पर्यंत म्हणजे सावळी हो सोडपाचें ना। Support the people of Fathurde and Margaon regarding the fees hike. We had given a memorandum to our CEO last week regarding the rollback of the hike fees. Today we feel that common people are affected by the rise of the taxes, of the hikes of the taxes and everything. So we all councillors, we are supporting this movement, and we people of Fathurde and Margaon, they also are suffering. A lot of taxes have been increased. As per CBA, he said that he would increase by 20%, but as per his advice, this will increase by 50 to more than that. So we condemn on this. So we all people of Fathurde and also Margaon support this. वाडयले म्हणटा तो प्रश्न 10% वाडयतना कशें आहा की आतां समज एक 20 रुपया थंय 10% म्हणल्यार व्हडलो फरक पडना, 2 रुपये पडटा, पूण जेन्ना 10,000 तेन्ना 10% म्हळ्यार 1,000 फरक पडटा। ही 10% सरसकट वाडोवपाक आमची पार्टीचे कावन्सिलरूय फॉरनात आनी आमी फॉरनात। कित्याक ते सांगता, कोविडाच्या टायमार लोकांनी बिजनस, हांव उलयतां ते मडगांवच्या जबाबदार नागरिकाचे उलयता, म्हणजे जे कोण लिगली धंदो करतात, जे कोण लिगली सगळी फारीक करतात, जे कोण म्युनिसिपालिटीचे टॅक्स फारीक करतात तांचे पारपत उलयता। जे बेकायदेशीर धंदो करता ताचे बाबतींत उलयना, पूण आज अशें जाला की बेकायदेशीर धंदो करता कांय लागना, जो कायदेशीर करता ताका सगळें लागता। पूण आतां कशें जातलें की 3,000 रुपया तूं 4,000 करता म्हळ्यार कितले पर्संट जाले, 33% जाले, पूण 20% म्हणटा जाल्यार 33% हांकां जाता। सो जेन्ना आनी कोविडाच्या टायमार धंदो करणाऱ्यांनी इतलो त्रास काडिल्लो आसा, आनी आज सर्वसामान्य म्हारगाय इतली वाडिल्या, तूं 1,000 रुपयाचे नोट घेवन मडगांवां वच, खंयच्याय दुकानार वच, आनी तूं 1,000 रुपयाचे कितें सामान हाडटा तें सांग। पयलीं अशें म्हणटाले की सामान हाडटना थोडे पयशे घेवन वचून पोत्यान सामान हाडटाले, आतां पोत्यांनी पयशे घेवन वचचे पडटात। म्हणजे आमगेली परिस्थिती कझाकिस्तान आनी थंयच्या पयशांचो वालोर जाला पळय त्या टायपाची जाल्ली आहा। जाय नुसतें आमी कायद्यान फारीक करतात, आनी म्युनिसिपालिटी जे पळय कोण कायद्यान फारीक करता तेंच्या फाटल्यान चड लागता। इलिगॅलिटीज ही शॉपां पळय लोकांक लायसन्स न्हय। आगेच्यान पळयलें जाल्यार आमगेलो कावन्सिलर प्लस चेअरपर्सन दामोदर शिरोडकर ते खबर आसा तेगे आख्या भितर कितली जाणां कडेन लायसन्स ना ती, आनी शॉप सुद्दां कितली वर्स जाली तें लायसन्स काडना। आतां आमी कायद्यान चलयता, आमी कायद्यान फारीक करता, आमकां लायसन्स आसा सगळे, पूण आमचे वयल्यान तेंगेले कवर करपाचें। तुमचे कडेन डेटा आहा बाबा कितली जाणां गेली इलिगल शॉपां आजून पर्यंत लायसन्स काडला, आनी आयज चोवपाक गेल्यार आयकपा येता की चेअरपर्सन वयर ना खंय, तेणें आसपा जालें। आनी चेअरपर्सन पयर एक स्टेटमेंट केला की मडगांव MLA आमगेलो MLA आहा तो इज नॉट इनवॉल्ड हें वाडोवपाक। सो हांव ताका सांगपाक सोदतां तो जर इनवॉल्ड ना जाल्यार आयज मडगांव MLA हिंग आसपा जाय आसलो आमी बारबर, तो ना जाल्यार आमच्या बारीक लोकांक खूब त्रास। टॅक्स आमी वाडयता जाल्यार आमी फक्त आमी 10% वाडोवप जाता। तो कितें म्हणटा पयलीं जे 2-3 वर्सांचे जीव मोदी गॅप आसले ते कावर करता, पूण तूं कावर करपाक आमचो जो कोण आहा ताका कावर हें करपाक वाडोवपाक कांय हाका ना, फक्त तुगेल्या टायमार तुका 10% वाडय। जे कोण लोकांक आतां आमची बारीक लोकांक कितली शॉपां घातल्यान कांय बिजनस ना, सो तुमी वाडोवन कितें करपाक सोदता, हें आमकां बारीक लोकांक
आमचे बिझनस करपाक आहा ते पासून बंद करून आतां घरा वचपाक पडटलें हें अशें जावपाक जायना हेजेर टॅक्सा म्हणटा लिमीट दवरपाक जाय तूं डायरेक्ट वाडोवपाक कोणें कशें जायना आमी आतां बिझनस जे आमचे व्हडली मनशां कोणाक फरक पडना आमचे बारीक मिडल क्लास तांकां लोकांक फरक पडटा हें अशें जावप म्हणल्यार खूब वायट कित्याक हें टॅक्स वाडोवप म्हणल्यार सगळें वाडलें आनी इतली पर्सेंट वाडोवप ना वाडोवपाक जाय हांव म्हणना वाडोवपाक जाय एटलीस्ट 10% इज इनफ फॉर एवरी इयर वाडयता तुमी जे अकॉर्डिंग टू द बिझनस तुमी तेगेले बिझनस पळया जाल्यार तुमी वाडोवपाक आमकां कांय हरकत ना पूण हेजेर म्हाका दिसता तेजेर परतून रिवर्ट बॅक करून आहा तशें दवरपाचें